गोय विद्यापीठ मंडळाचे विद्यार्थ्यांनी बसवाल्या आड मोर्चो काडपा फाटल्यान राजकारण आसा। हेच विद्यार्थ्यांचे पक्षाचे सरकार आसा। तांणी रस्त्यार येवपाची गरज नाशिल्ली असो दावो काँग्रेसीचो युवा फुडारी दुर्गादास कामतीन केला। सरकाराचो आशिल्ले येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार आड हे सगळे भितरले भितर कारस्थान आसूये असो दुबाव ताणें उक्तायलो। काँग्रेसीचो विद्यार्थी फाटो NSUIचे शिष्टमंडळ येरादारी संचालकाक मेळ्ळे। विद्यार्थ्यांक बसींनी यो वच करताना कंडक्टर पिट्टात म्हूण NSUIन प्रस्न काडलो। So we have decided NUSA Goa unit will closely work with Directorate of Transport on this issue. रस्त्यार येवप लास्ट रिसॉर्ट आनी जेन्ना जे भुरगे रस्त्यार आयले फाटल्या दिसांनी गोवा युनिवर्सिटी कावन्सिलाच्या नांवान दे आर पार्ट ऑफ दीस परिवर्तन. जेन्ना हे परिवर्तन सरकार आसा वाय दे आर ऑन रोड्स दे शूड हॅव सॉल्व्ड इट एमिकेबली सिटींग अक्रॉस टेबल्स. सो हातून खंय ना खंय तरी राजकारण दिसता. खंय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक शाद दिवपाचो खंय तरी प्रयत्न चल्ला काय असं दिसता हाजे वयल्यान तरी. कारण तांचे कोणाची इट्स अ सेन्स की तांचे सरकार जर आसत दे शूड सॉल्व इट क्लोज डोर. अरुण देसाय भावा बरोबर आमी जवळ जवळ 2 वरां भासाभास केली आनी तातूंतल्यान कंक्लुजन अशें आयलां की आतां आमी ताका रिक्वेस्ट केलें की हेल्पलायन एक लॉन्च करचो टोल फ्री नंबर. ही हॅज एग्रीड ऑन टू दॅट. एंड ऑल्सो आतां जे एग्जाम्स अप्रोच जातात आज जर अशें जावं भुरग्यांक जर त्रास जावपाक लागले सो ही हॅज प्रॉमिस दॅट इल फॉर्म अ स्पेशल टीम मे बी फ्रॉम मंडे फॉर नेक्स्ट 15 days. सकाळी 8 ते आफ्टरनून सांजे 6 पर्यंत ही टीम वेरियस बस स्टँडाचेर किंवा खंय फ्लायींग स्कॉडची भोंवतली आनी जर भुरग्यांक जे कितें प्रॉब्लेम जर आसा ते सॉल्व करपाक पळयतली. कारण आतां एग्जाम्स अप्रोच जाल्यात. कांय जाग्यांनी बसी रावनात भुरग्यांक सो कॉलेजींनी पावपाक लेट जातले स्कुलांनी पावपाक लेट जातले भुरग्यांक. सांग्यार कश्टीमळावेली अपरांत स्टील उद्देग बंद पडटा म्हूण कामगार काचाबूल जाल्यात. कंपनीचे कामगार आनी शेतकारांनी सिटू कामगार संघटने बरोबर मेळून शुक्रारा पणजे डेम्पो हावसाचेर मोर्चो काडलो. कंपनी बंद करची न्ही म्हूण ते मागतात. कामगारांनी उद्देजक श्रीनिवास देप्याक निवेदन दिलें. कंपनी बंद करता आसत जाल्यार शेत जमीन परत दिवची म्हूण शेतकार मागतात. डेपो म्हणटा कंपनी लुकसाणान चलता. गेल्या 10-12 वर्सांपासून कष्टी काले गावात जी अपरांत आयर्न अँड स्टील प्लांट लिमिटेड चालू जाल्ली ती आयज डेम्प्यान बंद करपाचें नाटक सुरू केलां. आनी बंद करपाची कारणां तो 3 कारणां सांगता. एक म्हणजे आयर्न ओर मेळना, लोखंड मेळना. दुसरें म्हणजे कोळसो मेळना, कोल इज नॉट अवेलेबल म्हणटा तो. आनी तिसरें म्हणजे गव्हर्मेंट इज नॉट गिविंग परमिशन फॉर एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट दॅट इज एनवायरमेंटल क्लियरन्स फॉर डायवर्सिफिकेशन. गोंय सरकारान आनी केंद्र सरकारान एकठांय येवन सोडोवपाक जाय. हितून कामगारांचो कांयच दोश ना. आमी एक शिटकावणी दिवपाक आयल्या देप्याक आनी गोंयच्या सरकाराक. तुमची जी कितें नाटकां जी आहा तुमी कितें चालू दवरल्या ती लोकां भितर आमी ओपन करतले. आनी सांगपाची परिस्थिती अशी की हे जे क्लोजर कितें आसा हो क्लोजर फक्त बाब पर्येकारान ह्या देप्याक हाती सकयल धरून आनी देप्यान पर्येकार हाती सकयल धरून दोगांनी एकामेकांक खांगाचेर हात घालून हो डिसिजन घेतलेलो आहा तो डिसिजन आमी ओपन करपाक सोदतात. आनी आतांच बार आमकां तेणी बेकार उडयले आनी आतां फुडले विचार हे भुरगे कामाक खंय वयतले आनी आतां तांकां कामाक कोण घेता त्या प्रमाणे तेणी ती फॅक्टरी चलवून तरी दिवची नाल्यार त्या भुरग्यांची फुडली वेवस्था तरी करपाची आनी नाल्यार ती जमीन खाली करून आमगेली आशे तशी येवन खावपाक आमकां तरी दिवपाची. 2 वर्सां प्रॉफिट केल्या 10 वर्सां लॉस केला. तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. आमच्या सिच्युएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सिच्युएशन इज इवन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट. We have submitted our representation to the government. I think it is again for the government to decide. आमी कोणाक रस्त्यार उडोवपाक ना. दिवचले हॉस्पिटल गुढीपाडव्याक सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान जाहीर केला. दिवचलकारांनी मोठे उमेदीन भतग्राम महोत्सव मनयलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान महोत्सवाचे उक्तावण केले. त्या वेळार तो उलयतालो. दिवचलचो आदलो आमदार हरीश जाटयेक महोत्सवान भतग्राम भूषण पुरस्कार भेटयलो. आज एका साइडीन आयन ओराची जर खाण असली जाल्यार दुसऱ्या साइडीन दिचोली ही कलाकारांची खाण अशी मानतात. कारण ह्या मातयेंतच अशा पद्धतीचो गुण आसा की त्या प्रत्येकच्या मातयेंतल्या कणाकणांतल्यान हांगासर कलाकार उबा रावता. जर आमकां आमची संस्कृती जिवंत ठेवपाचे जर आसात जाल्यार म्हाका दिसता हे जे प्रायमरी शिक्षण आहा हे या मराठी किंवा कोंकणीनूच जावपाची गरज आहा. आज इतिहास कितें सांगता जो आदी इतिहास आसतालो ह्या इतिहासान
एक गांव आसा जाल्यार त्या गांवाची ओळख म्हणजे बिचोले बत्तग्राम आसा जेका बत्तग्राम म्हणटाले तो इतिहास हांगा दाखयताले पूण आज हे सगळे आमी विसरत गेल्ले आहा कारण काय आमकां हे पडलेले ना. गुढीपाडवो किंवा आसपास बरोसो मुहूर्त पळोवन त्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन करुया. त्या हॉस्पिटलान डिमांड आसा तुमचो अपग्रेडेशनचो कशा पद्दतीन वर्कआवट करपाक येता ते सगळे हांव वर्कआवट करून घेता मदल्या दिसांनी. पण हांव इतली गॅरंटी दिता की बिचोले इज अ मेन टावन आनी हांगाचें हॉस्पिटल हें प्रिमिटीव आसूंक शकना. त्या हॉस्पिटलान बऱ्योच सोयी आसच्यो पडटल्यो आनी त्यामुळे त्या हॉस्पिटलान ह्यो सोयी वेवस्था आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.